आमी PIL फायल केल्ली ते शेतां आसा पळय बिटवीन सांताक्रूज रायबंदर मेर्शे आनी पणजे ते मोजांबीक दी पिकेन मोजांबीक दी ग्रांद मुर्डा आनी हेजे रेनवाडी हे 4 हेंचेर आमी केल्ली. ताजेर आज ऑर्डर आयल्या आनी कोण तरी सर्वेश कांदोलकर म्हणून ताणें ती चॅलेंज केल्ली. थंय तांणी एक वाट करून एक इल्लिगल स्ट्रक्चर बांदलेलें. तातूंत तो MLA कोण तरी रुदोल्फ फर्नांडीस काय कोण तो म्हाका ते दीस म्हजें नांव घेवन हें करतालो आनी ताणें येवन ते रुदोल्फान ते सगळे आडयले ते दीस विथ साम तो कोणाचो तरी तो ZPचो घोव कोण तरी कामत आनी उस्कयकर एक्स हे ताणें येवन ते आमचे अडयले. सो आतां ऑर्डर पास केल्ली आहा की द इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ GI शीट रूफिंग शेड्स एंड MS चॅनल्स 84 आनी ते सगळे ते मोडून उडोवचे म्हणून. आणि GCZMA हॅज टू टील डेट इट वॉज नॉट इम्प्लिमेंटेड. सो एक वर्स जालें हो परतो आडयतालो तो MLA बेश्टो येवन थंय आनी डेप्युटी कलेक्टराक हें केलां आयडेंटिफाय करता आनी कॅरी आनी तांकां सांगलां बाय 28 फेब्रुवारी पर्यंत ते मोडून क्लियर कर म्हणून थंय ते मॅनग्रोव्ज बीन पळया कशे मेल्या ते. आनी दॅट वॉज तो परतो येवन हे पॉलिटिशियन स्टॉल करताले. सो वी हॅव टेकन द ऑर्डर टुडे आनी इट वील बी डेमॉलिश्ड. वॉट स्ट्रक्चर इट इज? तेणी ते इल्लिगल गणपतीचे कितें तरी म्हूण केल्ले. आमी तांकां सांगलेलें तुमकां पारंपारीक जाता जाल्यार आमी तुमकां फातराचे बांदून दितात आनी वयर तुका ते 11 दिसांक लागून तुका चुट्टांचे घालून दिता आनी तो रस्तो करनाका म्हणून कोणाच्या पॉलिटिशनाच्या घराक केला. तो रस्तो काड म्हणून तो बान आशिल्लो आनी व्हडलो रस्तो केला आतां थंय खावपाक ती जमीन हेजी ती आतां थंय आय डोंट नो ती आतां हायकोर्टाक दिल्या. वी हॅव एग्रीड टू गिव इट टू हायकोर्ट दॅट लँड त्या सायडीची आनी ह्या सायडीक सगळे मॅनग्रोव्ज बीन आसा ते दवरपाचे. Whom this survey belongs to? This survey belongs to government. गव्हर्नमेंटाची Any Government. department or specific? DRDA म्हणून ऐकला हांवें नांव नको सारकें आतां DRDA म्हणून ऐकला दॅट प्रॉपर्टी. And mangroves जी मेला इट इज अ इकोलॉजिकल इम्पॅक्ट म्हणटात कशें मेले आसतले ते थंय कोण तरी एक हॉटेलवालो आसा कोण तरी तो त्या सायडीक केमिकल घालतालो त्या सायडीकच्यान तेचे ते वेडिंगाचे आनी तांणी दोगांय ते दोगूय जाणांनी एक कोण तरी हेराल्डाचो ओनर म्हणून ऐकला आनी कोण एस्तेला म्हणून ते दोगांनी त्या सायडीक हे करून भरून ते सगळें उदक भरून ह्या सायडीक ते केमिकल सोडल्या म्हणून ऐकला. कसलो इम्पॅक्ट जाता हेजेर ही तर मॅनग्रोव्ज म्हणटा ते गोंयांत तुका अरावंड 28 टायप्स ऑफ मॅनग्रोव्ज हे मजोरीस आसा आनी तातूंत तुका मॅक्झिमम ऑक्सिजन मॅनग्रोव्ज दिता. हे ऑक्सिजन आमचे ते सगळे रायबंदरा पर्यंत प्रोटेक्ट केला आनी ते प्रोटेक्ट केला आमी ते मॅनग्रोव्ज. आनी शेतान तरी आतां आमी सगळे काडपाले टास्क फोर्सार बीन डायरेक्टेड ते दायी काड म्हणून ते भितर कितें जाल्या ते कितें घातल्या पळय कन्स्ट्रक्शनां बीन केल्या ते काड म्हणून. ते मॅनग्रोव्ज म्हणटा ते मनशाक ऑक्सिजन दिता आनी तो ऑक्सिजन एज अ हॉटस्पॉट टू गोवा. ओके, कोणाक डायरेक्ट केला, कोणाक ऑर्डर दिला ती? GCZMAक सांगला की तुका एका वर्सा ऑर्डर दिल्ली तुवें करूंक ना आतां बाय 28 कर. हे जर 28 पर्यंत करना वील फायल कंटेम्प्ट आनी वी वील सी दॅट अगेन दीस पर्सन कोण रोड्सान केला पळय आनी हो कोण मेमो मुल्ला हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWD रोड्स 2 डिव्हिजन त्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराचे पयशे वसूल करून घेवपाक जाय. ताका हे करपाक मेळ. आमी ताजे कडल्यान आतां पयशे वसूल करपाक एप्लिकेशन करतले. जूड म्हणून कोण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ताजे वसूल करपाचे आमी अशें हें केलां. ना आतां मोडटले कोण हे मोडटले GCZMA आनी डेप्युटी कलेक्टर मोडटलो तो. ताका कलेक्टराक आमी आतां ही ऑर्डर दिल्या. तो डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आमकां ही वील डू इट विथ द हेल्प ऑफ GCZMA. एवरी टायम दे वर सेइंग दॅट दिस इज अ ट्रेडिशनल प्लेस ट्रेडिशनल ते जावपाचें न्हू ते आडकोळ हाडपाचें ना. आमी देवाक मानता. आमी आतां त्या दिसी हांवें सांगलेलें दॅट इज नॉट अ ट्रेंड. तिका पाथवे आशिल्लो तो करपाक. येदो व्हडलो रोड करपाचो न्हय कन्स्ट्रक्शनान. तो कोणाच्या तरी बिल्डिंगेक वता तशें करप न्हय आनी हें अशें बांदपाची गरज ना. वी हॅव शोड देम. आमी आतां आर्टिफिशियल तलाव ते 5 दीस मरे गणपती आर्टिफिशियल तलाव करून दिता तुका. तुज्या घरा कडेन थंयच करून दिता भायर. ते बिल्डींग आहा पळय कोणाची ते पॉलिटिशियन तेच्या भायर करून दिता मरे थंयच घाल. आनी एवरीवेअर वी आर डुईंग इट. अशें न्हय शेतांतल्यान असो रोड करून तुज्या घराक रोड बीन व्हरप इज नॉट करेक्ट. आनी थंय येदे व्हडले तुजे कॉन्क्रिटाचे बांदप आनी हें करप आनी दॅट आमी ते आतां पयशे वसूल करून घेतले ZP कडल्यान. तुम्ही पळयतात GNH.